दिले की हे जे बिलां तुमकां आयल्या ती आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या चुकी खातीर आसा. That means he is an incompetent chief minister who has no control over his staff. कारण अजून पर्यंत हो इनकॉम्पिटंट चीफ मिनिस्टर फाइंड आउट करू शकलो ना की कोणाक लागून ही बिलां चुकीची आयली. मागीर ताणें सांगलें की ही बिलां मुद्दम कोणीतरी चुकीची धाडली लोकांक. म्हणजे सरकाराचो कितें म्हणटाले अंधेर नगरी चौपट राजा अशी परिस्थिती. फटिंगपणाची आश्वासनां जर तुज्यान कापाळटात आशिल्ली जाल्यार तो सरकारी अधिकारी तुवें फाइंड आउट करपाक जाय आशिल्लो. जाणे ती बिलां तूं म्हणटा की मुद्दामून रॉंग दिल्ली, साबोटाज केल्ली म्हणून, जाल्यार इट इज अ सिरियस ऑफेन्स. बट इनकॉम्पिटंट दॅट यू आर मिस्टर चीफ मिनिस्टर, आय चॅलेंज यू वन्स अगेन टू कम फॉरवर्ड. लेट्स होल्ड अ पब्लीक डिबेट. चीफ मिनिस्टराचेर ऑफेन्स रजिस्टर जावपाक जाय. 420 कलम ऑफ इंडियन पिनल कोड फटिंगपणा गोंयकारांकडे करता म्हणून. हे लोकांनी कंप्लेनी करपाक जाय की तू सांगता बिलां भरनाका म्हणून आनी वाडीव बिलां आमकां येता. आर यू नॉट 420? 1,13,136 रुपया तिचे बिल जाला. कारण कोविडाच्या टायमार भुरग्यांक पसू, घराक पसू काय बिलां भरू वाडीव जी सरकारान दिल्ली ती विचारता. ती म्हणटा आपल्याक थोडो इन्स्टॉलमेंट घेवन दी यातल्यान, आमी तरी भरता म्हणून ते इल्ले करून. पण जेन्ना तू थंय वता तेन्ना ते सांगता ना पयले भरचे पडटले, आमची स्कीम एक्सपायर जाली. अरे गोंयचो लोक एक्सपायर जालो तुमकां लागून. लज दिसना सरकाराक या.